See, today HPCC meeting, high-powered committee on this Sanskrit, Honorable Chief Minister and the chair केला. म्हाका दिसता एक मतान सगळे आमदार जे आयज प्रेजेंट आसले, वेदर इट इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामत, विजय सरदेसाय, द म्युनिसिपॅलिटीची चेअरपर्सन, एंड ऑल्सो अलेक्स रेजिनाल, हांणी एक मतान रावपाक जाय तेणी, कित्याक साऊथ गोवाचे प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट, स्पेशली गार्बेज, डे टू डे गार्बेज इज अ बिग प्रॉब्लम. थिंगासर कलेक्शन ऑफ वेट वेस्ट जायना, त्या खातीर मडगांव सिटीन हे डार्क स्पॉट्स अराउंड 30 to 40 आसा, येदे व्हडले डार्क स्पॉट्स आसा की तांकां प्रॅक्टिकली उजो लावचो पडटा. आनी उजो लावचो पडटा कित्याक तिंगा वास मारपाक लागता. वेट वेस्ट आनी ड्राय वेस्ट हाडून हाडून लोक उडयता, रातचे रिक्षांनी हाडून उडयता, टेम्पोनी हाडून उडयता. तितून वी वील स्टेप इन एंड एसिस्ट द मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल. ह्या आयज डिसिजन जाल्लें आहा. We will send one person to see what is happening in, whether it is in Varanasi or Delhi. Biomethanation process जो ते मागता कंटेनरांनी आमकां धाकटे प्लांट घालून दी, till we complete the big plant at Sansodo. हे आमी 3 प्लांट आयज घालपाचे डिसिजन केल्ले आहा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एग्रीड फॉर 3 plants. 2 प्लांट मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल आपल्या पयशांचे घालतलो. एक Goa Waste Management Corporation will give funding to Marga Municipal Council and see that these 3 plants come in within 1.5 month time. So we will rope in the contractor, whoever is fitting this plant, the technology as उलयल्ले आहा आमी. आनी म्हाका दिसता हितून मारगांव, फातोर्डा एंड सरावंडींग विलेज थिंगासर जे आहा तेजे हे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. डार्क स्पॉट्स जे आहा, जे लोक हाडून उडयता गार्बेज, तांकां फायन मारपाचे म्हाका दिसता चालू करपाची गरज आसा. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन वील गायड मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल. पुलिसांकूय हे बुक्स आमी दितले फायन मारपाचे, आनी इमिडिएटली फायनींग शूड स्टार्ट, इन्क्लुडींग इम्प्रिजनमेंट. जो कोण लिटर करतलो रेस्टॉरंट गार्बेज हाडून, स्पेशली भायली हाडून हिंगा हाडून उडयतलो, ताका इम्प्रिजनमेंट करपाची गरज आसा. That if you want to see cleanliness, if you want to bring solutions, then we have to take strong measures. But at the same time, we will see that remediation जे आम्ही म्हटलां ते नेक्स्ट मंथांसून आम्ही स्टार्ट करता. आणि रेमिडिएशन करताना थिंगासर थोडो बोबाव जातलोच. जे कोण आजूबाजू लोक आहा थिंगासर हे आहा तेच चिंतले की आमी आनी कितें करूंक सोदता काय. तेणी येवन पळोवचें कलंगूट आमी रेमिडिएशन केला पळय तो प्रोसेस पळोवचो. जे आमी रेमिडिएशन करून प्लांट बांदलेलो आहा, थिंगा गार्डन केल्लें आहा, थिंगा झाडां लायिल्लीं आहा. सो आमी ह्यो रेमिडिएशन करून थिंगाच दवरपाचें ना. दिसाक 50 ट्रक थिंगासून RDF कलेक्ट करतले. सो लोकांनी कोऑपरेट करपाक जाय. आमदारांनी भडकोवप ना लोकांक. हें हांव डायरेक्ट उलयतां. आदीं अशें जाल्लें आहा. म्हाका दिसता 2016 2019 जालें हो लिगसी वेस्ट थिंगाच पडलेलो आहा. पयलो म्हटलो तेणी ट्रीट करप, रेमिडिएट करप त्या टायमार 2008. ताजे उपरांत म्हटलो तेणी कॅपिंग करप, 2009 or 10 डिसिजन कॅपिंग. ताजे उपरांत परतून आमचो सरकार 2012 येयलो रेमिडिएट केलो. रेमिडिएशन स्टार्ट केलें 2017. 15,000 क्युबिक मिटर, 16,000 क्युबिक, 15 to 16,000 क्युबिक मिटर रेमिडिएटूय केलो. हिंदुस्तान गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट प्रायवेट लिमिटेड तेंच्यांनी आमचो रेमिडिएट करतालो. सेम रेटान तांकां तो करपाक दिलो, 15,000च केलो. पूण हांव कितें म्हणटा की 2007चो वेस्ट तो आयज 2019 डबल जावन ट्रिबल जालो. दॅट मिन्स तुमी जे रेमिडिएशन केलें 15,000च केलां. सो थिंगा आनीक पॉलिटिक्स करपाक जायना कोणेच. सगळ्या आमदारांनी हें करावप, लोकांनी कोणाचेंच आयकप ना. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आमी सिरियस आहा. आमी हें रेमिडिएशन सालिगांव कलंगूट वाठाराचेर वयर केल्लें आहा. आमी तुमकां 100% बरो प्लांट दितले फुडें. पूण पयले आदलो वेस्ट आहा तो लिगसी वेस्ट, म्हणजे आदल्यांचो वेस्ट, तो आमी रेमिडिएट करता. तेका तुमी आमकां चीफ मिनिस्टराक, आमचे डिपार्टमेंटाक तुमी तेंको दिवचो. लोकांचो तेंको पयलीं मागता, आमदारांचोय मागता, म्युनिसिपालिटीचोय मागता. म्हाका दिसता आमी एक नोटाचेर आसत सगळे जाल्यार हें जाग्यार पडटलें.
आनी हे जाग्यार घालतना म्हाका आमकां विकली थिंगा येवचें पडटलें एंड आय एम मेकिंग माय सेल्फ फ्री वन्स अ वीक मिशन सोंसडो, मिशन मारगांव, मिशन फातोर्डा टू मेक दॅट एरिया क्लीन. आय हॅव डन इट in my area. I did not do it alone. I did it along with Kalamud Panchayat, Kandoli Panchayat, Saligaon, Arpora Nagwa, बाकीचे सगळे पंचायती. आज 27 पंचायत वाठार क्लीन आहा. कोणे दाखोवचे आमचे कलांगूटान 140 डार्क स्पॉट्स आसले जे लोक हाडून हाडून कचरो उडयतात. कलांगूट आनी कांदोली 140, 141. आयज एक दाखोवया म्हाका जो तर आयज HPCC मिटिंगेक तेंच्यांनी म्हटलं आमदारांनी वी हॅव गॉट 30 to 35 डार्क स्पॉट्स इन कलांगूट. लोक हाडून हाडून कचरो उडयतात. तो जो तर काबार जाल्लो जाय तुमकां जाल्यार आमी एक रावन काम करचें पडटलें टुगेदर. इफ वी आर नॉट टुगेदर ऑन द सेम पेज वी वोंट बी एबल टू डू इट. सो आयज चीफ मिनिस्टरानूय रिक्वेस्ट केला तेंकां आनी म्हाजो रिक्वेस्ट तोच आसा. फोमेंताचो इशू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगला की आपूण पर्सनली बसता म्हणून. इवन आय वील सीट विथ हिम. आय वील मेक हिम अंडरस्टँड दॅट ही शूड विथड्रॉ नाव. He has done a lot of good social work for the people of Margaon and Fatorda. And people of Fatorda and Margaon are thankful to him. But now Goa Waste Management Corporation is formed. आधी नासले आमी कॉर्पोरेशन नासले, आता फॉर्म झाले. आता आमकां करून हें काम उरला पळय तेणें इतलीं वर्सां तें केलां. सो तो वेगवेगळो वेस्ट येवन पडलेलो आहा तेजेर. घोडेक कुर्तरचो पडलो आसतलो, घोडेक आनी खंयचो पडलो आसतलो, घोडेक आनी नावेलचो पडलो आसतलो. लोक हाडून हाडून अशें उडयताले खंय. कोण ट्रकांनी खाली करताले, कोण हे हाडून रिक्षांनी खाली करताले. सो आतां कोणें उडयला तो आमी उलोवया नाका, आमी ट्रीट करुया. आनी म्हाजो रिक्वेस्ट आहा आमचे बाब अवधूत बाब ती म्हणलो की तुमी विथड्रॉ जाय. जे कितें पयशे आहा सरकारान दिवपाचे आमी सद्याक पयशांनी मातशे कमी आहा, तूंय सजमो आनी आमी तुजें कितें आहा तें दिता.